गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळया हेडलायन्स. बिलान नळातल्या उदकाची भरपाची काय हवेची? उदक मेळना तो मेरेन रस्तो बंद. शापोरकार देंवले रस्त्यार. बायलांनी दाखयले कडक लक्ष्मीचे रूप. PWD मिनिस्टराकय काडलो उजरावन. शेवटाक सापडले सायलेन्सर चोर. मडगांव पोलिसांनी उखल्ल्यो तिगांच्यो गुठल्यो. रंगे हात धरली बेंगलोरची टोळी. गोंयांतल्या तापमानात जावपाक लागला बदल. फातोडेर करचो पडटलो दाट दवाचो सामनो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान फुकट उदकाची घोशणा केल्ली ती अजून हवेत व्यवस्थित घोळोंक ना जाल्यार लोक विचारपाक लागल्यात बिलां कसली नळातल्या वाऱ्याची भरपाची. ज्या लोकांक सेवा दिवचे बदला किकोत करतात ते अधिकाऱ्यांक ट्रान्स्फर करात. शापोरकारांनी मागला. उदकाक लागून बुधवारा तेंच्यांनी रस्तो आडायलो. शिवोली मतदारसंघात खास करून शापोरा सारकिल्ल्या पोताक पडटल्या वाठारात फाटल्या 20 वर्सां सावन उदकाचे हाल चल्ल्यात. लोकप्रतिनिधी लोकांक गृहीत धरत आयल्यात जाल्यार उदक विभागाचे अधिकारी लोकांक किंमतच दिनात. कितले तेंप सोंसपाचे. शेवटाक बुधवाराक कोळसुल्यो बालड्यो डबे हातीक मेळटा ते घेवन बायलां भायर सरली आनी रस्त्यार देवली. आयकात लोकांची तिडक. आमकां कितलीच वर्सां जाले उदकाचो इतलो डिफिकल्टी आमकां तो प्रेशरूच सोडिना, उदीकूच सोडिना. आनी आमी टेल एंडाक पडल्या कारणान हे शापोरा भागाचो रंजन टेल एंड आमकां उदीकूच पावना. एक तर आमकां हे उदक सोडिना आनी एक लेस सांगता कितें की आमचे कडेन उदीक ना म्हणून एक लेस आमकां ऑस्नोरचे सांगता रिजन. बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी उदीक येता जाल्यार शिवोलेच कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली शापोराकूच उदीक कित्याक ना? जे पळय जेई बसल्या पळय हांकां कांयच खबर ना कशें उदीक सप्लाय आनी खंयसून जाता ती. नेमी टाकी बांदली ते हांकां खबर ना ती खंयसून सप्लाय जावपाची आसा ती. हे वाल सोडटा अजूनय हेंचे कडेन स्कील आहा ते स्कील हेंचे कडेन मानाय ना. हांगा पळय सुपरवायझर घातले, हांगा पळय वाल ऑपरेटर घातल्या हे 20-25 वर्सां हांगूच करता. हांगा जॉईन जाता, हांगा रिटायर जाता आनी वयता. तांकां पयलीं चेंज करचें. तांकां हो प्रकाश आहा पळय हो प्रकाशाचो मिसलिडींग करता लोकांक ताका पयलो ट्रान्सफर करचो सांगलो. आनी हा बरो म्हणजे स्कील हांगा वकर घालचो. कारण भागातर कांयसूच्या लोकांक फोर्स केला आयज रस्तो ब्लॉक करपाक. आयज कांयसूच्या वागातरच्या लोकांनी सरकाराक 100 रिप्रेझेंटेटिव्ह केली. PWDन प्रोटेस्ट केलो तरी उदक येवंक ना. त्या खातीर आयज ऑप्शन ना आमचे कडेन. आयज आमी रोड ब्लॉक केला आनी जर उदक येयना ते करतना आमी हांगाच बसतली. सरकारा कडेन आमकां पळय बिलां फ्री म्हणून सांगल्या कितें वाऱ्याची बिलां फ्री करपाची पडटा. उदक धाड आमकां. लाडली लक्ष्मी हे उतर हालीं गोंयांत घोळपाक लागला. दरेक बायल दरेक चली ही घरातली लाडलीच आसता. हे सनातनी संकल्पनेंतल्यान आयिल्ले हे उतर. पूण जेन्ना तिचो कोप जाता त्या वेळार ती कडक लक्ष्मीचे रूप घेता. शापोराच्या पिडेस्त बायलांनी PWD मिनिस्टराकय उजरावन काडलो. PWD मिनिस्टराक हांगले कांयच पडलेले ना. तेका तर उदीक येता वा ना ह्या गोंयांत तेका कांयच खबर ना. इतले आमी मोर्चा केले, इतले आमी तांकां सांगले तर एक दीस तेणी आमकां एक इंजिनियर धाडून हांगा बाबा उदीक येता वा ना एक दीस काय खबर. एक दीस कोसा धाडूंक ना. एक इंजिनियर येवन हांगा पळयना. फकत वचून त्या मेजार बसतात आनी कितें करता तें आमकां कांयच खबर ना. फोन केल्यार फोन घेयना. उदीक येयलें जाल्यार उदीक येयना. कांयच करिना. एका तनय आनी तो ह्यो तिवरेकर दोगूय आमकां हांगाले काड. आमकां दोगांयकू हांगा दोगूय नाका. एक्सपिरियन्स गोवा 365 खातीर शापोरच्यान संदीप कामुलकर. वर्सभर कसरत केल्या उपरांत निमाणे कडेन मडगांव पुलिसांक सायलेन्सर चोर सापडले. बेंगलोरच्या तीग चोरांची ही टीम फकत गाडयांचे सायलेन्सर चोरपाचें काम करताली. काल राती नावेले एका कॉम्प्लेक्सात चोरी करतना मडगांव पुलिसांनी तिगांच्यो गुठल्यो उखल्ल्यो. 1 वर्स जालें जे इको गाडी ज्यो आसात ह्या गाडयेचे सायलेन्सर चोरपाची जी एक टीम आसली ह्या टिमीक आज मडगांव पुलिसांनी धरले कडेन आसा. ही जी टीम आसा ह्या टिमीन जी सायलेन्सर इको गाडयेची चोरताली ही टीम जी आसा ही बेंगलोरची टीम आसा. आनी आज 3 जाणांक राती नावेली हांगा एक कॉम्प्लेक्सांक एक गाडी चोरताले आनी त्या कॉम्प्लेक्सांक जी LIBची जी टीम आसा
ह्या टिमीक भितर शुभानी शेख, वासीम शेख, तशेंच जो ASI जो दुर्गेश पावसकर आनी PSI विराज पवार, तशेंच PI दतेंद्र नायक हेज्या अध्यक्षे खाली ह्या LIBGची जी टीम आसा, शुभम शेख आनी वसीम शेख म्हूण तेणें ह्या टोळयेक धरले कडेन आसा. ही एक वर्स जालें ही जी सायलन्सर चोरपाची जी टीम आसा ही मडगांवची पुलिसेक तेणी नाकशिवड करून सोडले कडेन आसा. कितलीशेच दीस जाले जी कितलीश्यो टिमी तयार केल्यो की ह्या सायलन्सर चोर त्या एक्युजांक धरपाक, पूण काल खंय तरी एक वर्सा काल खंय तरी मडगांव पुलिसेक यश मेळ्ळे कडेन आसा. हे जे बेंगलोरचे 3 जाण स्वता गाडी घेवन मडगांव, नावेली, तुगेले चिचोण्या, तशेंच बाणावले, कोलवा सायडीच्यान सुद्दां हेणी खुबश्यो चोरी केले कडेन आसात. ह्यो चोऱ्यो फक्त आसात त्यो ह्या सायलन्सराच्यो. आनी राती नावेली हांगा एक कॉम्प्लेक्सांक चोरी करता आसतना जेन्ना LIBची टीम थंय पावली त्या टायमार अशें जालें की तांकां LIB टिमीची नजरे अशें पडले की एक जॉग लावन गाडी वयर सरतशी दिश्ट पडली. ती वसीम शेख हेगे नजरे दिश्ट पडले. तेणी शुभानी शेख म्हूण ताका LIB सांगलें की मातशें राव, कित तरी आपल्या सस्पेक्ट दिश्ट पडले कडेन आसा. हे रावले कडेन तांकां हे चोर जे आसात हे बेंगलोरची चोर सापडले. आनी आज खरेंच मडगांव पुलिसेक आनी LIB टिमीक आमी खरेंच तांकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या जे सायलन्सर चोर जाता तितूंत एक कसली तरी एक भितर मॅग्नेटीक एक आयटम आसा आनी हो आयटम खूब म्हारग आसा. ह्या सायलन्सराक जवळ जवळ 80,000 पडटात आनी ह्या 80,000 भितर एक सायलन्सरा भितर जवळ जवळ 60,000चे ते मॅग्नेमियम युरेनियम एक प्रॉडक्ट येता तो तितूंत आसा. म्हणटर एक आज खंय तरी मडगांव ह्या सरावंडींग जे एरिया आसा ह्या लोकांक आज खंय तरी बऱ्या पडले कडेन आसा. कित्याक ह्या चोरांक धरले म्हणून आज तांकां रिमांड घेतले कडेन आसा मडगांव पुलिसेन. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. थकबाकी वसूल करपा खातीर मडगांव पालिका खर पावलां उबारपाक लागल्या. जाणी व्यापारी परवानो घेवंक ना तांकां आनीक एका म्हयन्याचो वेळ दितात. व्यापारी परवानो घेयात नाजाल्यार दुकानां सील करची पडटली. पालिकेन शिटकावणी दिल्या. जी कितें थकाबाकी आसा ती भरात. डिसेंबरच्यान आमी सील मारपाक सुरवात करतले, तेन्ना बोवाळ करूं नाकात. पालिका मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसान व्यापाऱ्यांक शिटकावणी दिल्या. 28 नोव्हेंबरा मेरेन तुमच्यान व्यापार परवान्या खातीर अर्ज करूं येता. डिसेंबरच्या 1 तारखेच्यान कारवाय करपाक सुरवात करतले. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील ही रिकवरी मोहीम चालू आसली आनी आमी आमचे स्टाफाक टीम करून सगळे आख्या ऑल ओवर द ज्युरिडिक्शन ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील तांकां धाडले आनी दे हॅव डन द डोर टू डोर सर्वे आनी कोणाचे तेमी दे हॅव गॉट द डिटेल्स आनी वी हॅव रिक्वेस्टेड द पब्लीक whoever has not taken any trade license, those who are running without any permission, let them apply. आणि तांकां आमगे डेडलायन दिल्ली 31 ऑक्टोबर. जायते लोकांनी अप्लाय केला. स्क्रुटनी चालू आसा. जे लोकांनी अप्लाय केला ना ताका आतां आमी फ्रॉम 1 म्हयन्याचो आनी पासून टायम दिलो आसा फॉर स्क्रुटनी इन बिटवीन. इफ दे वॉन्ट कोणाकूच जाय दे वॉन्ट टू इंटरेस्टेड टू अप्लाय दे हॅव टू अप्लाय. अदरवायज फ्रॉम 1 डिसेंबर आमची सिलिंग प्रोसेस चालू जातलो. दिस इज अ पब्लीक नोटीस आय एम गिविंग टू एंटायर बिजनेस एस्टॅब्लिशमेंट विच आर रनिंग विथआउट द ट्रेड लायसन्सीस. तुम्ही तुमची किती जबाबदारी आसा ती तुम्ही पाळल्यात. तुमचे कितें रिकवरी कितें ड्यूज कितें आहाय ते म्युनिसिपालिटीक फारीक करात. आतां डिसेंबरासून आमी ही सिलिंग प्रोसेस चालू करतले. ऑन द स्पॉट मागीर तूं आमचे कडेन रिक्वेस्ट करूंक येनाकाय. स्टील आय एम गिविंग यू मोर देन 1 मंथ टायम टू अप्लाय. 30 नोव्हेंबर पासून तुम्ही अप्लाय कराय. फ्रॉम 1 डिसेंबर आमची सिलिंग प्रोसेस चालू जातली. ही सिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी म्हापसा आनी दुसऱ्या शारांनी चालू केल्या. पूण आमचे भितर रिलेशन आसा मडगांव म्युनिसिपालिटीचे आनी आमचे भितर ते नातें म्हाका तोडपा नाका. ताका लागून आय एम वन्स अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल द पब्लीक whoever has not paid, whoever not taken any trade license, please apply for the trade license and go ahead. Otherwise, I will be constrained to take some serious action. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. बांबोळेच्या गाड्यांचो प्रस्न अजून सुटोंक ना. आचारसंहिता लागू जावचे आदी गाडे उबे करात, गाडेकारांनी मागला. गाडेकारांनी आयज सांताक्रूजचो आमदार टोनी बरोबर चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला त्याच्या उतरा प्रमाण गाडे उबारपाचें काम जातलें.
आणि तरीकय म्हाजेर विश्वास नासत जाल्यार बिनधास्त निशेध करात, टोनीन सांगला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत बांबोळे जीएमसी कडले गाडे जिल्लो अधिकाऱ्यान मोडून उडयले. हे घडणुकेक कांय म्हयने जावन गेले. ह्या गाडेकारांनी थळावो आमदार टोनी फेर्नांडीस आणि फ्रांसीस सिल्वेराची भेट घेतली. त्या उपरांत मुख्यमंत्र्याकय वचून मेळ्ळे. पीडब्ल्यूडीन गाडेकारा खातीर येवजण केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगले. 22 ऑक्टोबराक गाडेकारांनी परतून एक फावट आमदाराच्या घरा मुखार आंदोलन केले. आता बुधवाराक गाडेकारांनी शिटकावणी दिल्या. गाड्यांची वर्क ऑर्डर दिली ना जाल्यार सोमारच्यान परतून बोवाळ घालतले. तेम येता म्हणून आयकला थिंगा तेमान जेन्ना उतर दिलें न्हू कितें काम जाताच आनी जातलेंच तें आनी घाला 19 डिसेंबर देखून तुमकां ऑक्युपन्सी बिफोर कोर्ट ऑफ कंडक्ट ते मेवतलेच थिंगा आनी दीस एश्युरन्स इज ऑलरेडी गिवन बाय द आनी तें जालें काम केलें. दीस इज ऑलरेडी डन. जरी तर जावंक नासलें जाल्यार दुसरे भाशेन जालें. फायनान्शियल हें जावंक नासलें बीड जावंक नासलें काय जाल्यार ते खुशी नासलें. कितले प्रोजेक्ट येयलेले आहा, कितले फावंडेशन स्टोन घालून बंद पडलेले आहा, कितले आहा सांगो तुमकां काय वय आमचो हद जावंक जावो काय आमी उगीच बसया फावंडेशन राव म्हाका एक सांग. आतां टेंडर दिलो चोगलें जालें हेजे पयले खूब टेंडर दिलेले प्रोजेक्टांक आनी टेंडर अजून कंप्लीट जावंक ना. फाल्यां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार आय वील नॉट एबल टू क्वेश्चन एनीथींग टू MLA नॉट टू CM आनी ते बाबूस जे ऑफिसान बोल्ल्यात ते म्हणटले आमकोडे कांयच ना. मागीर कोणाक दवरपाचें. एक फावटी बिफोर ऑफ कंडक्ट कामां कितें जालीं न्हू तेज्यान इलेक्शना दिसा देखून काम करपाक देर इज नो हें तें जावपाचेंच ना. आनी एक कडेन एश्युरन्स दिला ते तुमचें काम जातलें म्हटल्यार जातलें. तें तूं कांय तें नकळल्यार आतां आयकोन घे. एक फावटी आतलें काम बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कितें काम एप्रूव जालें ऑन द इलेक्शन डे इटसेल्फ वी कॅन वर्क एंड गेट इट डन. Okay, I will not sit on Monday. You give me the work order which is done for that work. If that work order is there, I आता will not तुम्ही sit. जरी तर म्हाजेर विश्वास ना अरे तुम्ही विश्वास वचून कितें? बसतला. अरे हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता सामकें न्हू. लिसन टू तुमी जर विश्वास ना इतल्या फाटल्याक लागून मरून करून हांव सिल्वेरी बराबर दोगूय वचून आमी हेजे कमिटीर बसून तेज्या फुड्यान बसून तेज्या फुड्यान म्हयनो काडलो आनी म्हयनो काडून निमाणें एसेंब्लीन उतर घेतलें. एसेंब्लीक उतर घेवन दुसरे दिसा CMान आमकां हे आपोवन आयले सगल्यांक आपयले आनी थिंगाच फायनल केलें. काम कॉमेस जायना जाल्यार आमी मंडे वी वील टेक अ कॉल. सामकें काय ना तो जरी तर आमकां गव्हर्मेंट सांगता वर्क ऑर्डर कित्याक दिना काम. अरे आमी एफेक्टेड पर्सन तुमकां पयलीं फुटपाथ करूंक जाय. आमचें पयलें काम स्टार्ट करा मरे आनी मागीर फुटपाथीक घाला. सो वाय दे आर नॉट डुईंग दॅट. ना तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या फुड्यान वचून विचारूंक जाय. हांव एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या फुडें 1 तारीख गेलो. हांव आनी प्रसाद गेलो. प्रसाद सांगले आपूण तुमकां उतर दिता की म्हाज्या उतराचेर विश्वास दवर. 10 तारीख काम कॉमेस वर्क ऑर्डर म्हणटा हय. आतां काल हांव मेवलो देख वचोन काम कॉमेस जालें म्हणटा. सेम ताणें म्हणटा तेच भाशेन ही दोगांय मेवले दिसता न्ही उलयलें एकामेका कडेन. सेम म्हाका हीन सांगलां तें म्हणलें काम कॉमेस जालां. अरे काम कॉमेस जालें जाल्यार हांव आतां वयता तेच्या फुड्यान आनी आमकां वर्क ऑर्डर जाय जाल्यार आमी मंडे बसना. सिंपल एक्स फॅक्टो अप्रुवल तुमी दितले मागीर जाल्यार इट वोंट वर्क न्हू. एक फावट कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार वी डोंट टू मागीर कोणाच्या हाडल्यान धांवा तुमीच सांगा म्हाका. वर्क ऑर्डर मेवल्यार आमी मातशें शांत रावतले की बाबा हें काम जातलें ना मेळना जाल्यार मंडे बसतलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. परतून एक व्यावसायिक विसव. पावसान विसव घेतला. तापमान ल्हवल्हव वाडपाक लागला. बुधवारा मुरगांवां सगळ्यांत चड म्हटल्यार 33.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 21.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. तापमानात वाड जाल्ली असली तरी गांवगिऱ्या वाठारांनी 11 तारखेक कमी चड प्रमाणात पावस शिवरूं येता. सकाळ फुडें दवाचोय अणभव घेवपाक मेळटलो. तो एज ऑन टुडे 10th of November जो मिनिमम टेम्परेचर आज पणजी के ऊपर रिपोर्ट किया गया दैट वाज 21.5 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री इट इज़ लेसर देन द नॉर्मल वैल्यू. और मरमगांव के ऊपर भी जो मिनिमम टेम्परेचर रिपोर्ट किया गया दैट वाज 22 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल वैल्यू. तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहने का जो सिचुएशन है दैट विल कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स मोर. Even on 11th of November we can expect the minimum temperature to be slightly lesser than the normal value, and then onwards from 12th से minimum temperature rise होना शुरू हो जाएगा. There is probability that it could be rising even up to 1 to 2 degree Celsius after 11th of November. और आज के दिन का जो significant weather systems है उसके बारे में डिस्कस करें तो there is a well marked low pressure area over central parts of South Bay of Bengal,
एंड ये सिस्टम जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन और उसका मूवमेंट भी होगा वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के अराउंड में उसका क्रॉसिंग होगा बिटवीन कारेकेल एंड श्रीहरिकोटा नियर अराउंड कोडल्लूर के आसपास में उसका मूवमेंट और क्रॉसिंग होने के चांसेस हैं और IMD के न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स दिखा रहे हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वंस दिस सिस्टम क्रॉसेस ओवर स्टिल अ वेरी वीक फॉर्म ऑफ इट मे कम एज ए रेमनेंट ओवर साउथ ईस्ट अरेबियन सी। तो जैसे ये सिस्टम का मूवमेंट होगा देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द विंड पैटर्न्स ओवर गोवा ऑल्सो मे चेंज। तो उसके साथ 11th ऑफ नवंबर से देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ओवर गोवा। There could be increased clouding, like if now the sky conditions are clear, there is clear sky conditions that may change from around late hours of 11th. There is possibility of some more clouds to form, or by around 12th rainfall activity light to moderate thunder showers गोवा के ऊपर possible है। From 12th onwards the activity is compared to slightly increase compared to that on 11th of November। थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल के चांसेस हैं। तो जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, व्हेनेवर देयर इज थंडरस्टॉर्म्स आर देयर अराउंड द एरिया, प्लीज अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज और स्ट्रक्चर्स और प्लीज अवॉइड वर्किंग इन ओपन एरियाज और फील्ड्स as that may invite lightning hazard and it could be a threat to life and safety। तो इसलिए please follow the nowcast that IMD is issuing whenever there is any thunderstorm cloud identified in the satellite or radar observations within or near Goa। IMD अपना नाउकास्ट वार्निंग इशू करता है जिसमें से ये पता चलता है कि अभी क्लाउड्स कौन सी जगह के ऊपर है और कहाँ जाने के प्रोबेबिलिटीज है और उसके ऊपर वी कैन टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। So once again the thunderstorm or rainfall activity may start from around 11th of November and there are thunderstorm warnings from 12th of November। आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी, अर्थात सगळ्यांचीच। मेळुया परत पळोवपाक गोंयकारांचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो।